नमस्कार, पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा सत्रांत तुमकां येवकार। खूबशे तळावे पक्ष एक ल्हार कशे आयले आनी गेले। देखीक सेव्ह गोवा फ्रंट, गोवा विकास पार्टी, युनायटेड गोवन्स डेमोक्रेटिक पार्टी हे तातूंतले कांय पक्ष। ही वेंचणूक गोवा फॉरवर्ड पार्टीक घडयतली वा तोडटली। 2017 राजकीय वाठारांत आयिल्ल्या ह्या पक्षान वेंचणुकेंत राविल्ल्या 4 उमेदवारांतल्यो 3 सुवातो जिखून लोकांक अजापाचो धपको दिल्लो। वेंचणुकेंत हो राज्यांत सगळ्यांत उंचेलो विक्रम आशिल्लो। हाका कारण आशिल्ले राज्यांतले सत्ता विरोधी घटक, खासा ज्या मतदारसंघांत हे वेंचणूक लढयताले। पक्षान 3% वयर मतां मेळयिल्लीं ती राज्यांत कमी आशिल्लीं, तरी 3 जागा पक्षान त्या वेळार जिखिल्ल्यो। तेन्ना आम आदमी पक्षान 6% मतां घेतिल्लीं, पूण तांकां एक्कय मतदारसंघात जैत मेळूंक नाशिल्लें। आतां प्रश्न असो आसा, परत गोवा फॉरवर्ड पक्षाक तशें जैत मेळोवपाक शक्य जातलें काय तांच्या पयलीं आयिल्ल्या पक्षा भशेन हे इतिहास जमा जातले। ह्या 2022च्या वेंचणुकेंत गोवा फॉरवर्ड पक्ष 3 सुवातांचेर वेंचणूक लढयतले। फातोड्डा, मया आनी मांद्र्या, एक दक्षिण गोंयांत आनी 2 उत्तर गोंयांत। फातोड्डेची जागा जिखपाची घटमूट संद तांकां मेळपाची शक्यताय आसा, मात हेर 2 जाग्यां विशीं प्रस्न आसा, कारण ह्या सुवातांचेर पयले फावट गोवा फॉरवर्ड पक्ष वेंचणूक लडोवपाची आसा। आतां फाटले फावट बरें जैत मेळोवन पक्षान पराक्रम केल्लो तसो परत नवो पराक्रम पक्ष घडोवपाक शकतले काय कितें हो प्रस्न आसा।